नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर मायेमोगाचो येवकार. गोमंतक टीव्ही आणि तनिष्का व्यासपीठ नवरात्रेच्या दिसान तुमकां घेवन येता नव तेजस्विनी ही कार्यावळ. ते ह्या 9 दिसांनी आमी ह्या कार्यावळी निमतान तुमकां वेगवेगळे अशे माचयेर आमच्या गेस्ट हाडटले. तर आयज आमच्या बरोबर आसा कात्या कोयलो. ही विंड सफर जावन आसा. तर हिचे बरोबर आमी बरो संवाद सादतली. मॅडम ज्योती कुंकळकर तुमकां अदीक म्हायती दितली. तर जाणून घेवया आनी सुरवात करया. नमस्कार दर्शकांनो. आज नवरात्रीचो 4थो दीस आणि आयच्या दिसाक आमचे कडेन एक अशें गोंयची कन्या आयिल्ली आसा की मुर्ती ल्हान पूण किर्ती महान. फक्त गोंयानूच न्हय तर देशाकूच न्हय जाल्यार जगाक आमचे गोंयचे आमचे भारताचे प्रतिनिधित्व करपी बाय कात्या कोयलो आज आमचे कडेन आयला. ताचो प्रवास पळयतकच उदकान खेळपी भुरगीं अशें आमी म्हणटा. तर हो खेळ कितें, तुमी कशी सुरवात केल्ली ती सगळी जर्नी मातशी सांगशी. सो अबाउट माय स्पोर्ट विंड सर्फिंग. एक्चुअली इट इज अ रेअर स्पोर्ट इन इंडिया. खूप जाणां खबर ना एक्चुअली कितें तें अबाउट द स्पोर्ट. सो आय स्टार्टेड वेन आय वॉज 11 years old. माय फादर ही वॉज अ नॅशनल चॅम्पियन एंड आमी ल्हानपणीच्यान ताका पळयतालीं भुरगीं आसतना. हय. सो माय मदर यूज टू टेक अस बिचार डॅडीची रेसीस पळोवपाक. सो एज अ चायल्ड आय वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दीस स्पोर्ट. म्हणजे पळयलेलें हांवें भुरगेपणीच्यान पळयलें की हय म्हणजे रेसीस चलता आनी हे सगळें. आनी म्हाका भिरांत तशें नाशिल्लें उदकाची बिकॉज वेर आय वॉज स्टेईंग बिफोर आमी फ्लॅटान रावतालीं आनी थिंगा सकयल स्विमींग पूल आशिल्लो सोसायटीचो पूल. सो म्हाका खूब आसतालें की स्कूल केन्ना काबार जातकूच आनी आय कॅन गो आनी स्विम करूंक जाता म्हणून. कित्याक एज अ चायल्ड आय वॉज ऑलवेज कनेक्टेड टू द वॉटर. सो आय लर्न स्विमींग वेन आय वॉज 3 years old. सो म्हाका तशें हय सो म्हाका तशें म्हणजे भिरांत नाशिल्लें उदकाची. Soon when my father started winning, when he was training, my brother got into the sport. माझा भाव आसा, he is 1 year older than me. So जेन्ना I saw that वो करता आनी म्हाकाय हय तशें म्हाकाय हें जालें की ना म्हाकाय करूंक जाय. He started when he was 7 years old. So I started when I was 11. So I said ना म्हाकाय करपाक जाय, म्हाकाय ट्राय करपाक जाय कितें तें. So when I showed interest in the sport, my father said, okay, तूंय यो आमच्या बरोबर एकदा प्रॅक्टिसीक वचया. So that was one of the best days I could say because when I stood on the board for the first time, my father also saw okay म्हणजे strength आसा तेका करपाक जाता तेका. And that is how I started my journey. That same year I took part in the nationals and from that from 2011 I've been competing till date. You said अशें की खूब जाणांनी females ना म्हणून स्पोर्टान. सो टुडे आय एम इन द IQ foil category. तो ओलंपीक क्लास आसा and now we are 5 women in this class. So I am in India. So I am very happy ki ani you know चलयो येता स्पोर्टान. Maybe they are looking at you know I don't know who, maybe some people must have seen me. Some people are seeing people abroad also करतात. So there are lot of now newcomers getting into the sport. कात्या, तू सांगलें की तुज्या वडिलांकडल्यान तू शिकली, पूण जेन्ना तुका कॉम्पिटिशनान भाग घेवचो पडलो तेन्ना ट्रेनिंग कशें तूं केलें? तशें ट्रेनिंग करपाची फॅसिलिटी आसा गोंयांत? वय आसा. सो आय स्टार्टेड दोनापावल बीचान. If you know Donapal beach is one of the calmest sea आसा तो. It's the waves म्हणजे चोड बागा बीच भाशेन तशें ना. बागा बीचान कितें जाता waves खूब आंगार येता. हय आनी दे आर क्वायट बीग. दोनापावल कितें जाता थिंगा जेटी आसा. सो इट गेट्स कवर्ड एंड विंड ऑल्सो तितलो स्ट्रॉंग आसना. सो फॉर बिगिनर्स टू स्टार्ट लर्निंग इट इज द बेस्ट प्लेस थंय. ऑफकोर्स getting equipment मातसो डिफिकल्ट जाता कित्याक वी हॅव टू बाय इक्विपमेंट, समटायम्स इम्पोर्ट इक्विपमेंट. सो ओन्ली बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट केन्ना प्रॉब्लम जाता बट अदरवायज इट इज क्वायट इजिली एक्सेसिबल द स्पोर्ट. आनी अशी गोंयान कितली चलयो आसा हे करपी? तूं एकलीच ना गोंयान आतां आसा म्हणजे आमी कॅम्प्स करता, समर कॅम्प्स करता. सो वी टीच चिल्ड्रन हाव टू दीस. म्हाजे बरोबर एक आनी चली आशिल्ले कियोना. शी ऑल्सो लर्न एंड शी वॉज गुड. तेणेंनी नॅशनल्स केलेले. मलायका वाज ते म्हाजे फ्रेंड आशिल्ले स्कुलान. शी ऑल्सो डीड. आतां ते नॅट जिओक काम करता. सो खूब जाणां आशिल्लीं तशें बट फॉर मी आय वॉज डिटरमायंड टू टेक दीस इन टू इंटरनॅशनल लेवल.
पयलींच्यान वेन आय गॉट इन टू द स्पोर्ट हांवें चिंतलेलें की म्हाका एशियन गेम्साक ओलंपिक्साक पार्ट घेवपाक जाय. सो मोस्टली कोण कोण येतालीं ती तेमकां केन्ना केन्ना फन इट वॉज जस्ट अ हॉबी. पूण म्हाका तो हॉबी जसो इट वॉज नॉट लायक अ हॉबी, म्हाका प्रोफेशनली करपाक जाय आसलें आफ्टर अ फ्यू इयर्स. म्हाका खूब प्रावड फील जाता की इवन आमकां जेन्ना जर्सी मेवता इंडिया म्हणून फाटल्यान आसा, गोवा म्हणून फाटल्यान आसा, म्हाका खूब प्रावड फिलींग जाता की आय एम कमींग फ्रॉम अ कोस्टल स्मॉल स्टेट इन इंडिया एंड आय एम रिप्रेझेंटींग ऑन दीस वर्ल्ड स्टेज लेवल. सो म्हाका खूब प्रावड फील जाता म्हाका म्हाजे पेरंट्साचें तोंड पळोवन की दे आर ऑल्सो फिलींग सो प्रावड. तेच म्हाका खूब खुशी मेवता की आय एम बींग रेकग्नायज्ड इन फ्रॉम सच अ स्मॉल स्टेट. म्हटल्यार स्विमींग करप हें म्हाजे वयल्यान सांगता की म्हाका स्विमींग करपाक खूब भंय दिसता. स्विमींग समज जर हांव शिकतलें जाल्यार पयलीं म्हणजे सगळ्यान स्टार्ट कशी करची पडटा? स्विमींग स्टार्ट करपाक एक्चुली म्हाका I started when I was 3 years old. So म्हाका तितलें हांवें चिंतोंक ना की अच्छा ओके ड्रावन जाता or अशें कितें तितलें चिंतोंक ना हांवें. I just went in the pool and I was playing around. म्हाका floaters घातिल्ले So what happens as we start growing older, we know okay people are drowning. So that is an already pre-noted like fear is there. So first thing I feel is you need to get out of that fear zone, comfort zone. And when you're in a pool, best place to learn is a pool. Maybe you can go into like not a very deep area and professionals are barabar shinkong jai. That is the main thing I feel. Not like okay माझा friend swimming करता म्हणून friend बराबर तशें न्हू. Someone professional बराबर swimming करपाक it is important. Start करता आल्यार. स्पॉट कोणता आहे जिथे तुला ते खेळायला आवडतं आणि पुढचे म्हणजे पुढे असं काही आहे का ठरवलेलं की मला इथे जाऊन खेळायचं आहे वगैरे? नाही काही खेळता त्यातला फेवरेट स्पॉट कोणता? ओके सो माय फेवरेट स्पॉट हांवें सेलिंग केला ते इज इन इटली. रिसंटली वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा खातीर हांव ट्रेनिंग करतालें एंड आय वॉज इन इटली आनी तो सारको मोस्ट ब्युटिफूल स्पॉट कशें यू कॅन से बिकॉज इट वॉज विथ माउंटन्स एट द सायड आनी आमी लेकान आशिल्ले आनी देर वर मोर देन 100 पीपल सेलिंग. सो म्हाका ते इतले प्रावड म्हणजे फिलींग आशिल्लें की आमच्या गोंयान फकत 4-5 तशें आसता आनी हिंगा पळोवन जाल्यार 100 डिफरंट कलर सेल्स डिफरंट भुरगीं आनी like even up till 60 years 70 years जाणटी पासून करता धाकटी भुरगीं करता. सो I felt like it's a beautiful community हांगा. So that was one of my favorite spots to windsurf. So I want to still compete more for the country. I want to make my country proud. म्हाका ओलंपिक्सान पार्ट घेवंक जाय. आमच्या स्पोर्टान कोणेन आजून पासून इंडियाचो ओलंपिक्साक पावूंक ना. तुका नक्कीच मेळटलें ऑलिंपिकाक. आमचें बॅड लक म्हणटा गोंयचें बॅड लक की तूं पावूना थंय. सगळें जाल्लें तुजें आमी पळयल्लें की तूं ऑलिंपिकाक वता करून आनी एशियन गेमान. पूण ओके चल तुका अशें केन्ना एक्सिडेंट असो जाला म्हणजे उदकान तूं भंय दिसलें किंवा तूं पडलें किंवा तुका आनी कोणाचें अशें केन्ना जालां? वय एक फावटी आमी नॅशनल्साक बिफोर नॅशनल्स एटलिस्ट 1 वीक म्हणजे सगळे येता फ्रॉम डिफरंट स्टेट्स येता हांगा ट्रेन करपाक. सो तेन्ना हांव अशें आपीण वयतालें. आय वॉज जस्ट सेलिंग हांव प्रॅक्टीस करतालें आनी देर वॉज आय थिंक 1 मोर पार्टिसिपंट तो व्हडलो आशिल्लो आनी ताणें डिरेक्टली येवन म्हाज्या बोर्डार मारलें. तो आउट ऑफ कंट्रोल गेलो आनी म्हाजो बोर्डाक इट वॉज सच अ बीग कट आनी बोर्ड आसा तो इट इज लायक इट इज व्हेरी हार्ड द बोर्ड आनी दॅट टायम आय गॉट स्केर्ड कित्याक आय जस्ट थॉट इफ दॅट वॉज माय हँड ऑर समथींग लायक दॅट इफ सो उदकान एक्सिडंट जातात तशें इट्स नॉट. एंड आतां जे हांवें अपग्रेड केला तो फ्रॉम विंडसर्फींग आतां न्यू येयला तो विंड फॉयलिंग. दॅट इज अ स्पोर्ट वीच इज इवन मोर डेंजरस कित्याक आमी इतले स्पिडार वयता की इन वॉटर वी हॅव टू वेर इम्पॅक्ट यू कॅन से लायक 40 to 50 kilometers per hour स्पीडार वचोंक शकता आनी इवन फास्टर. सो ड्युरींग रेसीस एंड ऑल समटायम्स आमी चिंतिना की वी डोंट थिंक अबाउट आवर सेल्फ. फर्स्ट इज आमकां वीन वी हॅव टू वीन. सो जितोंकूच जाय तशें मेंटेलिटी घेवन वयता. धरता बॅलन्स पांयाचो बॅलन्स हाताचो बॅलन्स आनी सगळें कॉन्फिडन्स तो म्हत्वाचें रे बाबा. एंड मोर दॅन दॅट आय थिंक मेंटली स्ट्रॉंग आसूंक जाय कित्याक तूं भिलें जाल्यार तूं चिंतलें जाल्यार ओके मेंटली तूं स्ट्रॉंग ना जाल्यार इट इज इवन मोर टफ
to keep your balance. What I have noticed, कित्याक जेन्ना हांव भिता my legs start shaking before race and all, so तेन्ना balance करपाक आनी difficult जाता. आणि आमचो स्पोर्ट असो स्पोर्ट की इट इज नॉट दॅट यू हॅव टू हॅव जस्ट स्ट्रॉंग मसल्स म्हणजे लेग्स मसल्स ऑर समथींग. आमचो रायट फ्रॉम पळय इफ यू कॅन सी लायक माय हँड्स अशें जाला. सो रायट फ्रॉम योर फिंगर्स टील योर टोज आमचो बॅलन्स आसा इवन टील आर टोज स्लायट मुवमेंट कॅन चेंज एवरीथींग. सो आमचो स्पोर्ट जे पण आसा इट हॅज टू बी अ फूल बॉडी टू इज एक्टीव ड्युरींग दीस स्पोर्ट. आणि मेंटली स्ट्रॉंग रावपाक कितें करता तूं? आय वॉच खूब जाणांचे विडियोज पळयता हांव. वेगळे एथलीट्स आसता तेंचे विडियोज पळयता की बिकॉज सदांच तशें जायना की यू ऑलवेज वीन. केन्ना केन्ना जाता की यू लूज. सो हाव टू कम आउट फ्रॉम दॅट. आतां लायक इवन फॉर मी जे पळय एशियन गेम्साक जालेले तेन्ना फॉर मी मेंटली आय वॉज कंप्लिटली ब्रोकन की हांवें इतलें ट्राय केलें बिकॉज एशियन गेम्स कम्स वन्स इन 4 years. इतले सिलेक्शन राउंड्साक धाडिल्ले म्हाका इतले खर्च जालो आनी मागीर लास्ट मिनटाक म्हाका तो स्पॉट मेळोंक ना. पूण म्हाका आय हॅड टू ब्रिंग माय सेल्फ आउट ऑफ दॅट कित्याक म्हाका आतां दुसरी कॉम्पिटिशन्स येता. सो मेंटली स्ट्रॉंग जावपाक आय रीड अ लॉट ऑफ बुक्स अबाउट अदर एथलीट्स एज वेल. विडियोज पळयता हांव एवरी डे. आय ट्राय टू बेटर माय सेल्फ. तुका स्पॉन्सर मेळटा? अजून ही गेम म्हळ्यार सगळ्यांक जावना जशी क्रिकेट बुद्धीबळ जाल्या पळय म्हणजे स्पॉन्सर करता. आमच्या गोंयांनी खूब लोक ताका स्पॉन्सर करता. तशें कोण स्पॉन्सर? विंडसर्फिंगाक कितें जाता इट इज नॉट अ स्पोर्ट की स्टेडियमान जाता आनी खूब लोक येता पळोवपाक. सो स्पॉन्सर मेळोवपाक आमकां व्हेरी डिफिकल्ट आसता. बट स्टील देर इज दीस कंपनी इंजन म्हणून दे सपोर्ट वुमेन एथलीट्स. सो थंयच्यान म्हाका स्पॉन्सर मेळलेलो. सो इट वॉज ऑन अ कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस 1 year कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसार आशिल्लें. सर्फिंग शिकपाक चडान चड कितले दीस लागता आनी कितें प्रिकॉशन घेवचें पडटा? ओके सो बेसिकली विंडसर्फिंग स्टार्ट करपाक 3 to 5 days इज मिनिमम जस्ट टू स्टार्ट. म्हणजे हांव म्हणना तशें 3 to 5 days you can compete, but 3 to 5 days you understand the sport. You can we in our courses we have like taught भुरग्यांक आमी शिकयता. सो 3 to 5 days easy comfortable जाता तुका शिकपाक विंडसर्फिंग बिगिनर लेवलाचेर. प्रिकॉशन बेसिकली स्विमींग जाणा जाल्यार इट इज बेटर बिकॉज देन यू आर नॉट स्केर्ड. म्हणजे पडपाक तूं भिरांत ना. बट इट इज नॉट कंपल्सरी दॅट यू नीड टू स्विम कित्याक लायफ जॅकेट घालता सगळीं जाणां. सो इवन इफ यू फॉल तू फ्लोट जाता लायफ जॅकेट घालून. दॅट इज द ओनली प्रिकॉशन. डायट कितें तुजें? म्हाजें डायट आतां कितें आतां आनीक बारीक जालां तुका हांवें जेन्ना पळयलें तेन्ना बरें. हय ना एक्चुअली म्हाका कितें जालेलें I need to actually put on more muscle weight. So I need to have खूब protein खावपाक जाय कित्याक see for boys it is easier protein बीन gym आनी वचोन तेमचे muscles बीन बेगीन येता. For female आमचे body type इज तशें की it takes more longer time. सो डायट अशें हांव फॉलो करिना की ओके रायस खायना हें खायना तें खायना तशें कांय ना. घराचें जेवण खाता हांव सगळें खाता. घी खाता सगळें खाता हांव. तर तशें कांय स्पेशल डायट ना. ओन्ली थिंग म्हाका एनीवेज आवडना सॉफ्ट ड्रिंक्स बीन तशें कितें म्हाका ल्हानपणीच्यान आवडना. सो दॅट इज अ गूड थिंग. चॉकलेट्स म्हाका लायक जाता खूब आनी आयस्क्रीम. सो दॅट मातशें तें कंट्रोल करपाचें ओन्ली ऑन द विकेंड तशें. अदरवायज तशें कांय स्पेसिफीक डायट ना. ओके कात्या पयलो तुका कॉम्प्लिमेंट दिता तूं खूब सुंदर दिसता. थँक्यू. आयिल्ले पासून तुका. सो सेकंड म्हाजो प्रश्न तुका असो आसा की तूं विंड सर्फर आसास पण त्याच्या बरोबर जेन्ना विकिपिडियार वचत जाल्यार तूं डिझायनर आनी तूं एक बरें चित्रकार म्हणून कळटा. तुका हे तिनूय म्हणजे तूं कशें सगळ्यांक टायम दिता आनी तुजें सगळें हे तिना भितर स्पोर्ट जालोत पण हे 2 जर उरले जाल्यार खंयच्या आवडीचेर? एक्चुअली ल्हानपणीच्यान म्हाका आर्ट खूब लायक जातालें इन द स्कूल. सो म्हाजी फ्रेंड्स म्हाका लायक फकाणां करतालीं की तूं स्पोर्ट्सान आसा आर्ट्सान आसा तूं शिकतलें कितें. म्हणजे नॅरेटीव तसो सेट जाता की स्पोर्ट्स आनी आर्ट एंड क्राफ्ट इज अ हॉबी. सो म्हाका तशें लायक जायनालें की ना म्हाका हॉबीच म्हाका प्रोफेशन करूंक जाय. आनी खूब जाणां चिल्ड्रन कितें जाता ते बी भियेता की स्पोर्ट्सान वचोंक जाल्यार फ्युचर कितें आनी आर्ट्सान वचोन जाल्यार फ्युचर कितें. सो दॅट इज वन नॅरेटीव आय थिंक आय हॅव चेंज्ड इन द पास्ट फ्यू इयर्स की स्पोर्ट्सानूय आसा करियर आसा. खूब जाणां करियर करूंक जाता. अँड आर्ट so my mother is a fashion designer and my father is a windsurfer. So दोगांचे मिक्स जावन हांवें taking it forward तशें.
आणि when I was in college I did diploma in fashion designing. That was a one part in which we had graphic designing, so that is why I got into the graphic designing and illustrating line. का ते ह्या प्रोफेशन भितर अशें एजीचे कितें हे आसा लिमीट की तुमी ह्याच एजीचेर तुमी हे करूं शकता ह्याच वयाचेर आसा? एज लिमिट असो काय ना, बट सी इफ यू आर इन द ज्युनियर लेवल सो देन यू कॅन देर आर म्हणजे डिफरंट कॅटेगरीज आसा, सब junior till 16 till 18, पूण आफ्टर युअर लायक इन द सिनियर लेवल आफ्टर 21 आफ्टर 18 तशें कांय लिमीट ना. इवन आतां आमी नॅशनल गेम्साक पार्टिसिपंट एकलो आसा, आय थिंक ही इज ऑलमोस्ट 34-35. पूण जेन्ना तुमी कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट जाता तेन्ना ही सगळी एकत्र एकूच हय आफ्टर 21 एकूच आसा, आनी मागीर देर इज अ सब ज्युनियर लेवल आनी ज्युनियर लेवल. सो अदरवायज तशें कांय एज रेस्ट्रिक्शन्स ना. सगळे स्पोर्ट्स लायक जाता सिरियसली. सो आय थिंक इफ दे सी फ्रॉम माय सायड की म्हणजे सगळे स्पोर्ट्साक दाखोवंक जाय. आतां इवन नॅशनल गेम्स जाता, वी हॅव टू शो द डायवर्सिटी की आमकां हेय स्पोर्ट आसा, खूब जाणांक नको. आनी गोवा इज नोन फॉर इट्स बीचीस यू नो. सो आय थिंक सगळे स्पोर्ट्साक दाखोवंक जाय. कात्या तुजें नांव खूब एट्रेक्टीव आनी म्हणपाकूय खूब बरें दिसता, कात्याक वयलो म्हणून. जितलें नांव एट्रेक्टीव आहा तितलें तुजें प्रोफेशनूय म्हणजे एट्रेक्टीव सामकें वेगळेंच. हय. आनी विंड सर्फींग करप हें काम सोंपें न्ही, म्हणजे तेका फूल बॉडीक वर्कआवट बरो जाय पडटा. ताजेर तूं म्हणजे तुजें डेली रुटीन कितें आसता अशें सदां? ओके, सो सकाळीं उठोन फर्स्ट थिंग हांव कॉफी पिता. आय फील लायक कॉफी विथ हनी इज अ गुड प्री वर्कआउट एंड इट कीप्स यू एनर्जायज्ड ड्युरींग द वर्कआउट. सो देन आय डू माय जिम वर्कआउट बिकॉज नाव म्हाका मसल वेट हे करूंक जाय. सो जिमान हांव खूब डंबेलाचे वर्कआउट, कार्डिओ वर्कआउट असले सगळे मिक्स वर्कआउट सकाळीं करता. देन आय हॅव माय लंच एंड आय स्टे इन कलंगूट. कलंगूटच्यान म्हाका एवरी डे डेली दोनापोल येवपाक जाय ट्रेनिंगा खातीर. सो खूब टायम एक्चुली ट्रॅवलाचेर वयता. सो ड्रायव्हिंग स्वता करता? हय, ड्रायव्हिंग करता हांव. So from Kalangut to Donapol I come 1 or 2 hours आमी सेलिंग करता. Then by the time I come back म्हाका खूब टायर्ड अशें फील जाता. But once I come back then it is free time, you know. Then म्हाका कितें काम आसा जाल्यार लायक if I have logo designing or कितें काम आसा तेन्ना ते 1 or 2 hours I spend during doing that. म्हाका रिडींग खूब लायक आसा. सो खूब नॉवेल्स यू नो वाचपाक म्हाका लायक जाता. सो देन एट नायट I read, I have my dinner and that is how my day goes by. आनी दुसरो प्रश्न म्हणल्यार आतां पळय तुवें सांगलें पप्पा कडल्यान आपूण शिकला म्हणून. आतां पप्पा कडेन शिकला तरी आतां आमी पळय कितें नवें करपाक वयता तेन्ना मम्मा खंय तरी म्हणजे अशें कितें जायत काय फुडलें ती चित्तांनी हें करता पळय. म्हणटकून तुज्या मम्मान तुका कसो सपोर्ट केलो? सो एक्चुली माय मदर तेका आय थिंक भिरांत आसा, अजुनूय आसा की म्हणजे नॉट ओन्ली हय भिता ती म्हाका, पूण अशें दाखयना की ओके यू नो. बट I think every mother has that, you know, even if your child is down playing also, I think the mother has that fear ki, you know, if podlo alyar ani he sagle. So my mother, I feel really she has to have her heart, like, you know, she's always watching us when we are racing. And it is not just me, my brother also is in the sport. So she knows at least barabor asa dogai jana. So like, and we are always looking out for each other. Aw poita bhav asa, okay, he's all, you know, when we are racing also dogai barabor races karta ami. So it is like my whole family is there, and my father, he is my coach, so toy asta utkan. So I think she is okay with that, you know, that okay sagle asa, like my father also is there in the boat. So I think that is why she is comfortable now. प्रश्न म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं जेन्ना तुवें हो स्पोर्ट चूज केलो आनी सगळ्यात पयलीं तूं विन जालें तेन्ना तुजो एक्सपिरियन्स कितें आशिल्लो? कितें तुका दिसती म्हणजे अशें दिसलें की बाबा आपूण हें फुडें म्हणजे हेतूनच कंटिन्यू करतलें? ओके, तुका खरेंच सांगो जाल्यार वेन आय वन ओन्ली आय एंड माय फॅमिली न्यू आनी कोणाक खबर नाशिल्लें. कित्याक आमचो स्पोर्ट तसो इट इज फुटबॉल भाशेन न्ही, यू नो, ऑर क्रिकेट भाशेन, हॉकी, हे सगळे बास्केटबॉल, हे सगळे स्पोर्ट्स तूं जिखता तेन्ना एवरीबडी कम्स टू नो अरे ओके चॅम्पियन म्हणून. हांव स्कुलान बसून आशिल्लें, हांव सांगतालें म्हज्या फ्रेंड्साक जाणा हांव नॅशनल जिखला. ते म्हणलें हय केन्ना अशें जातालें. So not a lot of people knew about the sport at that time. आता कितें आतां Instagram आसा, Facebook आसा. So through that, through social media म्हाका खूब कवरेज मेळ्ळा. इवन रिसेंटली फेमिना इंडियान म्हाका यू नो पोस्ट केला.
आनी हांव चिंततालें फेमिना फकत मॉडल्साचे या तशें पोस्ट करता. सो जेन्ना तेमी म्हाजे स्पोर्ट्साचे आनी म्हाजे कवर केलेले आय वॉज आय वॉज फिलींग वेरी हॅपी. So coverage I started getting now in the very recent years, but when I won it was a great feeling that for me, because I was a competitive child, I used to like winning, I used to love competing, and this also used to keep me constantly on the go. तशें I केन्ना बोर्ड जायनासलें हांव भुरगेपणासान every day it's like a new adventure उदकान. So for me it was like that. आत्तापर्यंतची सर्फिंगमधली फनीस्ट गोष्ट काही झाली आहे का, असा काही एक्सपिरियन्स आहे की? Funniest experience, I think when I was around 12 years old, हांव उदकान गेलेले and me and my brother were alone. आमी दोगांय गेलेले भायर आनी हांवें डॉल्फीन पळयलेलें फर्स्ट टायम लागींच. आनी डॉल्फीन आसता तो इट इज बिगर देन मी सायझीन. सो तेन्ना हांव इतलें भियेलें, हांवें सेल दवरलें सकयल आनी आय स्टूड देर ऑन माय बोर्ड एंड म्हाका रडोंक नाकालें, दाखोवंक नाकालें की हांव भिला, पूण भितरल्यान आय वॉज रियली स्कॅर्ड. दॅट वॉज वन ऑफ द फनीएस्ट मोमेंट्स. त्या कितें चॅलेंजीस आहा तुज्या स्पोर्टान आनी गव्हर्मेंट लेवल जावं एड्युकेशन जे आमचे डिपार्टमेंट आहा तेणें सुद्दां भुरग्यांक चडशें खबरूच ना स्पोर्ट्स. इवन आमकां जेन्ना आयज सांगलें तेन्ना आमी लिटरली स्टडी केला तुका म्हणजे कितें इवन एक एवॉर्डा खातीर हांव कमिटी आशिल्लें. आमी हाजें नांव सांगतकीर सगळे लोक म्हणटा कितें कितें ते मागीर सर्च करता, अरे मागीर. हय. सो कितें करपाची गरज आसा कशी दिसता, कशें अवेरनस जावपाक जाय, तूं कितें सांगशीत भुरग्यांनी ह्या स्पोर्टाक कशें पळोवपाक जाय? भुरग्यांनी येवंक जाय. सी भुरग्यांनी पळोवंक जाय. देन इट इज लायक आय फील वेन आतां फ्रॉम चायल्डहूड आय थिंक पेरंट्स अँड टिचर्स आमचे हू वी लिसन टू, हू वी आर लुकिंग अप टू, पेरंट्स आनी टिचर्स आसता. सो आय फील इन स्कूल लेवल, आतां आय वॉज स्टडींग इन IGCSE. सो इवन वेन आय वन स्टेट लेवल, इवन वेन म्हाका मार्क्स मेळनासले. आनी द मेन डिफिकल्टी कम्स वेन यू हॅव टू बॅलन्स बिटवीन स्कूल अँड स्पोर्ट्स. सो आय फील इफ एट दॅट लेवल टिचर्स सपोर्टीव आसता, प्रिंसिपल सपोर्टीव आसता जाल्यार द चायल्ड कॅन एक्चुली रीच अ वेरी डिफरंट लेवल इन स्पोर्ट्स. आतां म्हाका वेन आय वॉज इन द 8th स्टँडर्ड IGCSE बोर्डान आय वॉज ऑल्सो क्वॉलिफायड टू गो फॉर यूथ ओलंपिक्स. टू गो फॉर द यूथ ओलंपिक्स म्हाका 1 month ब्रेक जाल्लो. So the teachers and principals said no, we are not we cannot give. From their side maybe they are also right, they might be thinking about other things also, but I had to leave my school at that 8th standard and I had to go to another school, Cambridge school, which was a little more flexible. So I feel like from school if you get the right support, I feel like that can help a child grow in sports. And second thing would be parent support. हय, तूं कितें दिसता की गव्हर्मेंटाक कितें हेल्प करचें? आतां हांवें पळयलां फॉर द नॅशनल गेम्स खूब आवाज आसा, लायक एवरी वन इज ओके वॉ असोसिएशन आतां दे आर मेकिंग द रुल्स आतां और जस्ट फ्यू मंथ्स बॅक. बट हांव चिंततालें जाल्यार इफ दीस वॉज ऑलवेज देर. सो फ्रॉम गव्हर्मेंट सपोर्ट आय थिंक इफ वी हॅव बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर सगळ्या स्पोर्ट्साक, हांव म्हणना फकत म्हाज्या स्पोर्ट्साक, सगळ्या स्पोर्ट्साक बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जाल्यार आय एम शुअर मेडल टॅली जो आसा तो डबल ट्रिपलय करूंक शकता आमी. का ते तुजो भाव आणि तू एकाच प्रोफेशनान, तर केन्ना अशी तुमची झगडी, कॉम्पिटिशन, कशी रिलेशन आतां तुका फेम मेळ्ळें, लोकांक आतां खबरय पडली की तू ह्या प्रोफेशनान आसा, तसो भाव तुजो असो केन्ना उलयता तुज्या कडेन की पळय हांवय तुजे भशेन सगळें करता पण म्हाका मेळूं ना तुका मेळ्ळें, अशें कितें म्हणून तुमचे दोगांचें रिलेशन आसा? कशें आमचो रिलेशनशीप जो आसा तो ही इज जस्ट 1 year older देन मी. सो आमी ट्विन्स अशें आसा फ्रॉम ल्हानपणीच्यान टील नाव वी आर लायक बेस्ट फ्रेंड्स. आनी आमचो फॅमिली जो आसा वी आर अ वेरी बीग फॅमिली. माय फादर हॅज 7 siblings अँड मदर सायड ऑल्सो आमी खूब क्लोज आसा. सो सगळे कजन्सां मदें आमचे तशें आसता, वी आर अ वेरी क्लोज फॅमिली. ते तुजें भाशण आयकल्लें हांवें एकदां, तुवें भाशणान सांगिल्लें की जेन्ना आपूण जिखून येता तेन्ना सोसायटी आपल्याक हे कात्याक कितें गो तूं काय जालां अशें म्हणटा, अशें तुवें. आनी हांव अजाप जालें म्हणजे तूं जिखलां तेंच आनी हो समाज तुका तशें कितें? एक्चुली इवन स्कुलान तशें जातालें. स्कुलान खूब जाणां भुरगीं आसता लायक अँड दीज आर अ फ्यू कमेंट्स की म्हाका इतलें हें जातालें भितरल्यान की इतलें तूं जिखून त्रास काडटा आनी तें मागीर ना जिखूनूय न्ही. वॉट इफ आय वॉज बॉर्न दॅट कलर? आतां आमी पळयता इवन एडवर्टायज जो येता तो फेर अँड लवली येता. कित्याक तशें कित्याक फेरूच जाल्यार लवली?
यू नो तशें नॅरेटिवूच म्हाका दिसता चेंज करूंक जाय. So from inside it doesn't like I've just made myself so strong that these comments पयसूच राव. ज्या मुलींना या स्पोर्ट्समध्ये नव्यानं यायचं आहे त्यांना ॲज अ ॲथलीट तू काय सांगशील, त्यांना काय स्किल्स गेन करणं गरजेचं आहे? सो वर्कआउटपासून ते मेंटली स्ट्रॉंग होण्यापर्यंत. For every athlete, I think mentally it is more important, you know, ready रावपाक. So you need to work on your mental strength, be strong mentally, and then you just see the wonders. Is this an expensive sport? Yes, it is. It is an expensive sport. Very good question. It is an expensive sport. आता कितें जाता, see for cricket you might need bat, ball, shoes. आमच्या स्पोर्टाक कितें आसता, you need that full equipment, the sail and the board. Ata, if you are just starting and if you want to have simple competitions, maybe in nationals or maybe, then it is not like that expensive. But Olympic equipment, that is where the expense is. The Olympic equipment is expensive. What is the cost? So for the board, sail and the foil, it is around 7 lakhs for the entire equipment. And secondly, what I want to ask is, आता आमकां रस्तो बी कसो आतां आमकां खबर आसता, तो उदकान तुमकां कशें कळटा की बाबा ह्याच मगर बी असल्या की त्याच डायरेक्शन वचप अशें कशें कळटा? सो इवन ॲक्च्युली आमचे जे कोर्स आसता तेन्ना इट इज बेस्ड ऑन द विंड. सो विंड इज कमिंग फ्रॉम वीच डायरेक्शन तशें आसता. जेन्ना रेस कोर्स आसता, नॉर्मल रेस कोर्स लायक इवन you know the Formula 1 racing course asta, same way even we have a course. So whoever finishes the course first is the winner in our race. So start bin sagle ekूच पावटी घेता, but आमचे कितें आसता, we have to see which side the wind is coming from. Wind जालो मातसो shift जालो जाल्यार then we need to, you know, accordingly change our course. You have to be extremely smart on water. जेन्ना आमी chess खेळता, you know, we are each move is calculated. Same way आमचे racing करताना each move you have to think, you know, and this is on the spot thinking. कित्याक you cannot predict about the weather conditions. आमकां clouds also पळोवपाक जाय, you know, clouds आनी वारो आसता. So like, you know, where the cloud is, आमकां खंय वचोंक जाय, खंय वारोच ना जाल्यार, so we have to हय, कित्याक it is the sport itself is called windsurfing. So it is all about हय. जेन्ना तुका जाय थंय तूं विन जाता आनी तुज्या वांगडा इंडियेचेच लोक न्हय तर भायल्या देशांतले लोक आसता, तेन्ना तुका कितलो प्रावड फील जाता की आपूण इंडिया म्हणजे इंडिया खातीर खेळटा. सो तेन्ना तुका तेंचे कडेन उलयतना जावं तुका म्हणटा आसतली कोणी तुजी पार्टिसिपंट आसता तेन्ना तूं इंडियेसून येयला, सो तेन्ना तुका कितें फील जाता, कसो प्रावड फील जाता? म्हाका खूब प्रावड फील जाता, यू नो, बिकॉज दे इवन लायक रिसंटली म्हाका मेसेज येयलेलो इंस्टाग्रामाच्यान फ्रॉम वन ऑफ अ व्हेरी अकम्प्लिश्ड विंडसर्फर. ही सेड आय सॉ युअर पोस्ट आनी म्हाका खबरूच नाशिल्लें इंडियासान विंडसर्फिंग आसा बसून, यू नो. सो म्हाका खूब प्रावड फील जाता की पीपल आर गेटिंग अवेअर ऑफ द स्पोर्ट, इवन इफ इट्स थ्रू मी ऑर थ्रू एनीबडी, एटलिस्ट अवेअरनेस येता स्पोर्ट्साक. दर्शकांनो, आज आमी एक वेगळो प्रवास पळयलो, कात्याक कहेलो आनी आपल्या जिवनांतलो जो प्रवास सांगलो तो सामको असो तोंडान बोटां घालपा सारको. आनी हें जर तुमी पळयलें आनी तुमकां जर दिसलें की आपल्या भुरग्याकय हातून घालपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आज जें आमी कितें उलयलें तें सार्थक जालें अशें म्हाका दिसता. कात्या तूं इतलो आज तुजें ट्रेनींग आशिल्लें, तुवें म्हाका सांगिल्लें तरी तूं आयलें आनी इतलो बरो आमकां वळख करून दिली, म्हणून सगळ्याच्या वतीन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. थँक्यू.